फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून गोंयांत मायनिंग सुरू करतले। येता त्या मार्च मेरेन सगळ्या मायनिंग ब्लॉकांचो लिलाव करतले अशी गवाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। मायनिंग सुरू करतना मायनिंग कंपन्यांनी पयलींच्या कामगारांचेर अन्याय करचो न्हय असो उलोय तांणी मारला। मायनिंग ब्लॉकांच्या लिलावाची बोली करपाक येसस्वी थारिल्ल्या 4 मायनिंग कंपनीक इंटेंट पत्रां दिवपाच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयताले। सांखळे रवींद्र भवनांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हांच्या हस्तुकी वेदांता साळगांवकर बांदेकर आनी फोमेंतो कंपनीक इंटेंट पत्रां दिली। केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटकाच्या महादेवीशीच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय रद्द करपाक केंद्र सरकार हस्तक्षेप करपाची शक्यता ना अशें महादेवीशीचो अभ्यासक राजेंद्र केरकारान म्हणला। मुख्यमंत्र्यान शिष्टमंडळाचे जरी ह्या विशीं केंद्रीय गृहमंत्र्याची भेट घेतली असली तरी लेगीत कर्नाटकान कांय दिसांनी येवपी वेंचणुके नदरे मुखार दवरून गृहमंत्री हातूंत लक्ष घालतलो अशें आपणाक दिसना अशें केरकार हांचें म्हणणें आसा। त्या खातीर महादेवीशीचो लढो सर्वोच्च न्यायालयानूच लढचो पडटलो अशें तांणी सांगलें। गोयची जीवनदायिनी आमची महादेव वाटोवपाक फातोड्डेच्या जनतेक 16 जानेवारी सांखळे विरडी येवचे असो उलो फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान फातोड्डेच्या जनतेक मारला। सगळ्या विरोधी पक्ष एकठांय येवन गोयची जीवनदायिनी महादेव वाटोवपाक आवाज उठयतले। ह्या आवाजाक जनतेचो तेंको अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें। जांकां महादेवीशी कांयच खबर ना ते पणजे रावन आंदोलन करता अशी टिका मुख्यमंत्र्यान केल्या। ज्या प्रमाण मायनिंग आनी मोपा विमानतळा आडची लढाय सरकार शिकला तेच प्रमाण महादेव वाजोवपाक सरकाराक निश्चितच येसस्वी थारतले असो ठाम विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला। सांखळे एके कार्यावळीत ते उलयताले। महादेवीशी जर आपुलकी आसत जाल्यार सोमारा सांखळे वाठारांत जावपी महादेव बचाव सभेक गोंयच्या 40 आमदारांनी हाजीर रावचे अशें आवाहन सेव्ह गोवा सेव्ह महादेव संघटनेन केलां। ह्या 40 आमदारांक बसपा खातीर सोमारच्या सभेत 40 कदेलां दवरतले अशें हृदयनाथ शिरोडकारान सांगलें।
गोयच्या मुख्यमंत्र्यान राजीनामो दिवन केंद्र सरकाराक दाखोवन दिवपाक जाय म्हादय वाचोवपा विशीं सगळे आमदार एक आसात। मुख्यमंत्र्यान राजीनामो दिलो जाय उपरांत विरोधी पक्ष लेगीत राजीनामो दिवपाक तयार आसात अशें वेन्सी विकासाचें म्हणणें। आयतारा बाणावले मतदारसंघाचे पंच आनी सरपंचा वांगडा बसका घेवन सोमारा सांखळी रॅलीक आवाज उठोवपाक एकठांव येवचें अशें वेन्सीन सांगलें। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो कोर कमिटीच्या वांगड्यांनी तशेंच 2022 वर्सा ह्या पक्षा वतीन विधानसभा वेंचणूक लढयल्ल्या कांय उमेदवारांनी पक्षाक राजीनामो दिला अशी घोशणा ह्या वांगड्यांनी ही पत्रकार परिशद घेवन केल्या। आमी म्हादय सेव्ह गोवा ह्या आंदोलनाक तेंको दितले अशें ह्या वांगड्यांनी व्यक्त केलां। रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वतीन गोंयकारांक जी आस्वासनां दिल्ली ती पुराय जावंक ना असोय आरोप ह्या गटाचो मुखेली गौरेश गांवकार हांणी केला। आदिवासी संघटनेन केपें आयोजीत केल्ल्या 11व्या ट्रायबल फेस्टिवलाक पयल्या दिसा लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। ह्या महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय, केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा, केपेंचे नगराध्यक्ष सुचिता शिरवयकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हांगा वेगवेगळ्या सर्तीचें आयोजन केलां तशेंच पारंपारीक गोंयच्या जेवणाची स्टॉलां ह्या महोत्सवात लायिल्लीं आसात। ट्रायबल फेस्टिवलांत आदिवासी समाजाक एकठांय हाडून तांच्या पारंपारीक कलेक वाव दिवपाचो होच ह्या महोत्सवाचो मुखेल हेतू आसा म्हूण सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। दीनदयाळ मोबायल क्लिनिका वरवीं पिळगांव आयोजीत केल्ल्या भलायकी तपासणी शिबिरात बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। आयडियल हायस्कुलांत घेतिल्ल्या ह्या शिबिराक रक्तदाब, रक्तगट, ECG मेळून 52 जाणांची तपासणी केली। उक्तावण सुवाळ्याक दीनदयाळाचे वल्लभ साळकार, कांता पाटणेकार, आयडियल हायस्कूल संस्थेचे अध्यक्ष रामचंद्र गर्ते, पिळगांवची सरपंच मोहिनी जल्मी, हेर पंचवांगडी आनी हेर हाजीर आशिल्ले। फुडल्या कांय वर्सां भितर वाळपय नगरपालिका राज्यांतली आदर्श नगरपालिका करतले अशें आस्वासन भलायकी मंत्री आनी वाळपय आमदार विश्वजीत राणेन दिलें। येवपी काळांत वाळपय नगरपालिकेच्या उदरगती खातीर वट्ट 60 कोटींचो निधी केंद्र सरकारा कडल्यान आयिल्लो आसा। हातूंत गार्डन, नवे रस्ते हांची कामां करतले तशेंच अर्बन डेव्हलपमेंट विभागाच्या वतीन वेगवेगळी कामां हातांत घेतले अशें विश्वजितान म्हणलां। सुमार 3 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो वाळपय नगरपालिकेच्या मैदानाचेर शेनवारा उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो।
तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला म्हणीत साखळीच्या श्रीमती लक्ष्मीबाई सांसगिरी मेमोरियल प्रायमरी स्कुलाच्या भुरग्यांनी एकमेकाक कपलाक लावन तिळगुळ दिवन गोडसाणेन भरिल्ल्या मकर संक्रांतीची सगळ्यांक गोड गोड परबी दिली। गोंयांत संक्रांतीची सवाशीण बायले चणे, तिळगुळ, तिळाचे लाडू, नाल्ल वा नाल्लाचे बोळे, मातयेची रंगीत बुडबुली आणि हेर वस्तू वाडटात ताका वायन म्हणटात। ह्या भारतीय सणाच्या भुरग्यांक वळख जावची आणि एके तरेचो अणभव तांकां मेळचो म्हूण हो खासा उपक्रम साखळेच्या श्रीमती लक्ष्मीबाई सांसगिरी मेमोरियल प्रायमरी स्कुलान घडोवन हाडलो। आयतारा पणजे इमॅक्युलेट चर्ची भायर एडवर्टिजमेंटाची शूटिंग चलिल्ल्यान लोकांनी ती पळोवपा खातीर व्हड गर्दी केल्ली। ह्या गर्देक लागून रस्त्याचेर यो वच करपी लोकांक आडखळ जाल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाल्ली। ह्या वेळार ट्राफिक पुलिसाची येरादारी सुरळीत करपाची यत्न चालू आशिल्लो। पुण्यातल्या एका कार्यावळी वेळार खासदार सुप्रिया सुळेच्या साडयेक अचकीत उजो लागलो। सुदैवान ह्या दुर्घटनेन तांकां कसलीच जिवीतहानी जावंक ना। खासदार सुप्रिया सुळे पुण्यातल्या हिजवडी गांवांत कराटे क्लासेस प्रशिक्षण केंद्राचे उक्तावण करपाक आयिल्ले। ह्या कार्यावळीत दिवली पेटयतना तिच्या साडयेक अचकीत उजो लागलो। त्या वेळार थंय हाजीर आशिल्ल्या एका मनशान साडयेक उजो लागला हें दाखोवन दिलें आनी साडयेचो उजो रोखडोच पालयलो। ताचें नशीब बरें आशिल्लें म्हूण व्हड अनर्थ टाळ्ळो। सुदैवान ह्या घडणुकेक सुप्रिया सुळेन कसलीच दुखापत जावंक ना। म्हादय वांटोवपा खातीर आपूण कितले गंभीर आसात हें दाखोवपाचो यत्न आतां सगळेच राजकीय पक्ष करपाक लागल्या। सोमारा सांखळेंत जावपी म्हादय बचाव सभेच्या पयलीं काँग्रेसीन वाळपय म्हादय बचाव रॅली काडली। वाळपयन येवपी म्हादयच्या उदका मेरेन काडिल्ल्या ह्या रॅलीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी हाजेरी लायत म्हादय खातीर लोकांनी एकठांय येवचें अशें आवाहन केलें। म्हादयचें उदक वाळपयन पावता थंय थंय त्या उदकाची पुजा काँग्रेसीन केली। ह्या वेळार गोंयां खातीर म्हादय अस्तित्व कायम उरचें अशें गाराणें गांवकारांन घातलें। आमची म्हादय आमकां जाय अश्यो घोशणा दीत काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी म्हादयचें उदक पिवन म्हादय वांटोवपाचो सोपूत घेतलो। काँग्रेसीन काडिल्ल्या ह्या रॅलीत प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सयत आमदार कार्लोस फरेरा आनी हेर काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो। अभिनेत्री आणि राज्यसभेची खासदार हेमा मालिनी मकर संक्रांती निमतान वृंदावनात पावली। हांगा राधारमण देवळांत हेमा मालिनी कृष्ण भक्तीन मग्न जाल्ली दिसली। हजारांनी भक्तांच्या गर्देमदी हेमा मालिनी अर्धभर उबी रावून 4 भजनां गायली। देवळांत हाजीर आशिल्ले भक्त हेमा मालिनीचे भजन आयकून मग्न जावन नाचपाक लागिल्ले।
गोवा खादी महामंडळा वतीन आयतारा कुठ्ठाळे खादी महामंडळा वरवीं येवपी वेगवेगळ्या येवजणींची म्हायती दिवपा खातीर खासा जागृताय कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. स्वताचो वेवसाय सुरू करून स्वताचो फुडार कसो घडोवचो ह्या महामंडळा वरवीं लोकां खातीर खंयच्यो येवजण्यो सरकारान आंखल्यात ताचो लाव घेवपाक कितें करप ह्या विशीं ह्या वेळार महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जागृताय केली. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझ हांच्या हस्तुकीं जालें. बोरी वाठारांतल्या पोरण्या पुर्तुगेज काळांतल्या पुलांचे निमाणे अवशेश शुक्राराक काडून उडयले. ह्या अवशेश पर्यटन खात्या कडेन दितले आनी गोंय मुक्ती संघर्शाची याद करून पर्यटकांक दाखयतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. उपरांत हे न्हंयेंतल्यान वचपी बार्ज येरादारीक धोको निर्माण जाल्ल्यान आदलो पूल पुराय मोडचो थारायलो. पूण ताचे कांय अवशेश अजुनूय दर्यांत आशिल्ले पूण पुराय काडल्यात अशें काब्राल हांणी सांगलें. सोमारा सांखळेन जावपी म्हादय बचाव सभेच्या एका दिसा पयलींच रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पिसुल्लेच्या म्हादय बचाव सभेचें आयोजन केलें. म्हादय खातीर आरजेची भुमिका हेर पक्षां परस वेगळी आसा अशें म्हणीत मुखेली मनोज परबान सत्ताधारी तशेंच हेर विरोधी पक्षांचेर फोग काडला. गोंयकारां खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे पोगो बिल हाडूंक सोदता तशेंच गोंयच्या हेर विशयांचेर जेन्ना आरजी आंदोलनां करता तेन्ना काँग्रेसी सयत हेर विरोधी पक्ष आरजीच्या भुमिकेक तेंको दिनात जाल्यार आमी तांच्या वांगडा म्हादय खातीर कित्याक वचचो असो प्रश्न मनोज परबान केला. राज्य सरकारान 2023 ते 24 वर्सां घरगुती विजेचे मोल 15 पैशां वयल्यान 60 पैसे जाल्यार वेवसायीक वीज गिरायकांक 70 पैसे प्रति युनिट ह्या मोलान वीज बिल वाडोवचे अशी मागणी करपी शिफारस JERCक केल्या अशी म्हायती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. JERCन मान्यताय दिल्या 1 वर्सा भितर जावपी ही तिसरी वाड थारतली. हे विशीं 24 जानेवारी मेरेन लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. दाबोळी विमानतळ हो सदांच कार्यरत आसतलो तो बंद पडचो ना. विमानतळाचेर 32 नवे चेक इन कावंटर 2 एरोपूल आनी हेर सोबितीकरणाचें काम हॉटेलकारांनी हातांत घेतलां. विमानतळाचेर गरज आशिल्ल्या नव्या पार्किंग सुविधेचेर काम चालू जावपाचें आसा अशी म्हायती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हन शुक्रारा दक्षिण गोंयच्या हॉटेल संघटने वांगडा घेतिल्ल्या बसकेंत दिली. त्याच प्रमाण फुडल्या म्हयन्यांत हवाई येरादारींत आनीकूय वाड जावपाची शक्यताय आसा. विमानांच्या लँडिंग स्लॉटा खातीर सुमार 340 स्लॉट दिल्ले आसात मात विमान कंपन्यो त्यो जुळोवंक शकनात. मात अशें आसूनय स्लॉटांचो उणाव ना. सध्या 150 स्लॉट रिते आसतात ते विमान कंपन्यांक वापरूंक येतात अशी म्हायती कमांडो आशीष भार्गवान दिली.
वेटलँड प्राधिकरणान राज्यांतल्यो 15 सुवात्यो ओलसाण आशिल्ल्या जागे म्हूण अधिसूचीत करपाचो निर्णय घेतला। ह्या विशींचो मसुदो बेगीनूच अधिसूचीत जातलो अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान दिली। गोवा वेटलँड प्राधिकरणाच्या बसके उपरांत मंत्री काब्राल उलयतालो। प्राधिकरणान ह्या आदी 8 सुवात्यो वेटलँड म्हणून अधिसूचीत केल्यात अशें ताचें म्हणणें। भारताचो शेजारी पाकिस्तान सध्याक व्हडल्या आर्थीक संकश्टांत सांपडला। पाकिस्तानाची तिजोरी लागी रिती जाल्या। भारतीय रुपयान सांगपाचें जाल्यार कांद्याचें मोल 220 रुपया किलाचेर पावला। 1 किल गंवा खातीर 170 रुपया फारीक करचे पडटात, जाल्यार 5 रुपयांच्या बिस्किटांच्या पुड्या खातीर 60 रुपया मेजचे पडटात। लोक भुकेन वळवळे काडटात। लोक जिणे गरजेच्या वस्तूं खातीर एकमेकांचेर तुटून पडल्यात। गोंयभरच्या 17 उजो पालोवपी दळांक घेवन 35व्या एन्युअल ड्रील कॉम्पिटिशनाक फायर फोर्स हेडक्वॉर्टर्सांत जोशान सुरवात जाली। ह्या ड्रील कॉम्पिटिशनांत स्क्वॉड ड्रील, लॅडर ड्रील, पंप ड्रील आनी टग ऑफ वॉर अशे 4 इव्हेंट असतात। ह्या वर्सा वट्ट 17 उजो पालोवपी दळांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो। चडांत चड गोंयचे फायर फायटर टफस्ट जावचे ह्या हेतान हे ड्रील कॉम्पिटिशन आमी वर्सान वर्स आयोजीत करता अशें फायर फोर्साचे डायरेक्टर नितीन रायकर हांणी सांगलें। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोळसो हाताळणी करपाचो आदेश निश्चित करून लेगीत अजून मेरेन मुरगांव बंदर ओव्हरलोडिंग पद्दतीन कोळशाची हाताळणी करता। एमपीटीचे ट्रकांनी ओव्हरलोडिंग जायसर कोळसो भरून येरादारी करता। ट्रकांनी कोळशांची ओव्हरलोडिंग केल्ल्यान येरादारी करतना रस्त्यार पडटात। हाका लागून वास्कोकारांक जायत्या प्रकारच्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा। देखून ट्रकांनी ओव्हरलोडिंग करून कोळसो भरप बंद करूंक ना जाल्यार व्हड आंदोलन करतलो अशी शिडकावणी समाज वावुरपी शंकर पोळशीन दिल्या। हळदी कुकुमाचे दीस आशिल्ल्यान सध्या फुलांक भाव आयला। दिवचलचो बाजार फुलांनी भरला, मात मागणी आशिल्ल्या फुलां म्हारग जाल्यात। सध्या फुलांची रेट डबल जाला। दर एका फुलांचे दर 400 रुपया किलो अशी जाल्या। हिंदू संस्कृतीक म्हत्व आशिल्ल्या आनी सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब म्हळ्यार मकर संक्रांत। मकर संक्रांतीक ते रथ सप्तमी मेरेन घराघरांनी हळदी कुकूम जातलो। हळदी कुकूम म्हणटकीर शेवती, गुलाब आनी हेर फुलांक तेजी येता। म्हारग आसली तरी सध्या बाजारांत फुलांक मागणी आसा। रथ सप्तमी मेरेन फुलांक तेजी आसतली।